ब्रेस्तारा सगळे कडेन संवसारीक बायलां दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो। देश पावड्यार तशेंच गोंयांतय सरकारी राजकीय पक्ष तशेंच खाजगी कार्यावळींनी बायलां दिसा निमतान समाजीक मळार बायलांचें म्हत्व, अर्थीक, संस्कृतीक तशेंच बाकीच्या क्षेत्रांनी बायलांचे सशक्तीकरणाचेर फुडारी उलयले। गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी बायलां दिसाच्यो कितल्योश्योच कार्यावळी जाल्यो। गोंयभर अंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो। मणिपाल हॉस्पिटलांत गोंय पुलिशेन गोवा पुलिशे खातीर भलायकेचेर व्याख्यान दवरिल्लें। दरेकल्याच्या जिवनात कसले ना कसले इश्यू आसतात। खंयचे परिस्थितीत आत्महत्ये सारको टोकाचो निर्णय घेवचो न्ही म्हूण डीजीपी मुक्तेश चंद्र उलयलो। Anyone can have issues. It is better to speak about it with your friends in whom you can confide, or with your seniors in whom you have trust, and there is a solution to everything. Allow enough time to pass and things will settle down on their own. If they are not settling, then there are ways of settling it. But my appeal to all of you is that never ever try to take the extreme step. मडगांव रवींद्र भवनात आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाचे कार्यावळीचे उक्तावण राज्यपाल मृदुला सिन्हान केले। समानता के नाम पर जो स्त्री को पुरुष बनाने पर तुले हैं वे उपहास के पात्र हैं। स्त्री को स्त्री ही रहना है। देखना सिर्फ यह है कि हार मांस की बनी यह नारी न कठपुतली बनकर जिए न उड़न पड़ी बनकर धरती से नाता तोड़े। धारगळ बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्यान आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाची कार्यावळ दवरिल्ली। महिला दीन आसा आनी ह्या दिना निमित्त आमच्या जी महिला आसा, आमची ज्यो नारी आसा तांकां आमी सशक्त करपा खातीर तांकां एक उमेदीचो दीस आज आसा। 70च्या बायलां खातीर थंयच्या शिगमोत्सव समिती आनी बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याच्या 70 गटान आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाची कार्यावळ दवरिल्ली। खात्यांतल्यान आमी आतां बायलांक प्रोत्साहीत करपाक सोदतात की तुमी फुडें सरात आनी आज आमी हांगा फ्लावर मेकिंगाचेर ताका दाखोवपाक सोदतात की फ्लावर्स जे आसात ते गांवांत मेळटा ही मेळटा ती घराच्या शोभिकरणा खातीर ना, तांचो तुमी वेवसाय सुद्दां करपाक की तुमचे कडेन जी कला आसा ती कला तुमी एक वेवसाय रुपान सादर करात, तुमकां वाव मेळटलो। कुडचड्यारूय आमदार काब्रालान निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान केलो। Recognition of women from the bottom म्हणजे आम्ही रेकॉग्नाइज केल्ले आसा हू हॅव कम विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। आज आमचे मध्ये एक टीचर, एक हाऊसवाईफ हू हॅज लोकांचे घरा वचून काम करून आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिले, ह्यो गोष्टी आम्ही आज केल्ल्यो आसा। काँग्रेसीनय सॅनिटरी पॅड वाटून वुमन्स डे मनयलो। Day being the 8th Women's International Day, we thought there is no other reason or there is no other way to celebrate then this noble way. आज आमी गोंयांत ते स्लम्स जे आसा चड करून नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, साऊथ डिस्ट्रिक्टान मेन पणजी हांगा आयिल्ले आसा आल्तीन बिहायंड गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स, पुलीस क्वॉर्टर्स, आनी आमी आतां स्टार्ट केल्ली आसा आमची मोहीम आनी आमी हे इतलेच तांकां डेमॉन्स्ट्रेशन दिवपाक लागल्या आनी तांकां इम्पॉर्टन्स ऑफ युजींग सॅनिटरी नॅपकिन्स हाजेर आमी तांकां एक्सप्लेन करून तांकां हॅप्पी वुमन्स डे म्हणून आमी सगळ्यांक दिवपाक लागल्या। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन इंटरनॅशनल वुमन्स डे निमतान बायलां खातीर हेल्पलायन सुरू केली। Line for 181 in association with 108 and the Goa in charge of 108 and a lady who is very dynamic, Purti Patkar. She is going to take the initiative along with our department to monitor this line and all emergencies today. Children, people, women have different kinds of emergencies, right from advice to handling of emergencies, right to counseling.
this line will take care of all the necessities as far as the women are concerned, and I'm sure this will be a very successful line. We'll be launching it shortly. We're just making the provisions. So 181 is going to be a very important aspect as far as our department is concerned. And it's not only taking if somebody calls up, it will include also counseling. It will also have a tie-up with the police. It will also tie up for any kind of emergency that needs to be taken care of. Bureau Report, Prudent. Give a commercial break.